ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदिवस 17 सप्टेंबराक आसा. 17 सप्टेंबरापासून 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधीजी जयंती ह्या निमित्तात आमी दर वर्सा सेवा पखवाडा 2025 हो कार्यक्रम मनयता. म्हणजे हो कार्यक्रम मनोवपाचो उद्देश सरकाराच्यो सगळ्यो योजना त्या निमित्तात लोकां पर्यंत पावच्यो. आनी आमी जशें म्हणटा की माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी गेली 12 वर्सां कंटिन्युअसली ह्या देशाच्या विकासा खातीर विजन मुखार दवरून विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न मुखार दवरून काम करता. आनी त्या निमित्तात हे सगळें काम परत एकदां लोकां मदीं वयचें, लोकांक कळचें आनी ताज्या फुडल्या कामा खातीर लोक आनिकूय बी मान्य मोदीजीक इन्स्पिरेशन मेळची. म्हणून सर्वीस, सोशल वर्क, क्लिनिनेस, एनवायरमेंटल केअर आनी इन्स्पिरेशन फॉर द विकसीत भारत ही थीम मुखार दवरून आमचे सरकार हे सदोदीत काम करीत आसा. हे करता आसतना आजच हांवें म्हज्या मेन सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हांच्या बरोबर मिटींग घेवन खंयच्या डिपार्टमेंटाचो कितें कार्यक्रम आसतलो हो ठरयला. ह्या कार्यक्रमाचो प्रमुख उद्देश जो आसा, ऑब्जेक्टिव्ज, इट इज प्रमोट अ सेवा, सर्वीस आनी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जेका आमी म्हणटा ते कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लोकां मदीं आसतलें. इन्स्पायरींग द पीपल थ्रू द PM मोदीजीज लायफ स्ट्रगल आनी विजन हाज्या हातूंतल्यान आसतलें. स्ट्रेंथनिंग द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारत 2047 इनकल्केट्स द व्हॅल्यू ऑफ क्लिनिनेस, हेल्थ अँड एनवायरमेंट केअर हेजेर फोकस करपी आसतलें. हाजे की इनिशिएटिव्स जे म्हणटा आमी, क्लिनिनेस कॅम्पेन, स्वच्छता ड्रायव्स अक्रॉस द गोवा, ट्री प्लांटेशन्स, एक पेड माँ के नाम, ब्लड डोनेशन आनी हेल्थ कॅम्प हो लोकां खातीर आसतलो. डॉक्युमेंटरी आनी फिल्म शोज ऑन PM मोदीजीज लायफ अँड लिडरशीप हे युवकांक इन्स्पायर करपा खातीर आसतले. सेमिनार्स अँड डिस्कशन्स ऑफ द आत्मनिर्भर भारत आनी विकसीत भारत हे हेजे की इनिशिएटिव्स आसतले. आमी हो कार्यक्रम कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करून घेवपी आसतलो. रिकॉग्नायझींग द कॉन्ट्रिब्युटर्स इन द स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर आनी सोशल सर्वीस. आमी वोकल फॉर लोकल ही कॅम्पेन खूब मोठ्या प्रमाणात रन करतले. प्रमोशन ऑफ द लोकल प्रॉडक्ट आनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हाका प्रमोशन दिवपा खातीर आसतलो. एनकरेजींग द पीपल टू सपोर्ट्स द इंडियाज हँडीक्राफ्ट अँड एंटरप्रिनरशीप हाज्या खातीर आसतलो. यूथ पार्टिसिपेशन थ्रू द स्कूल, कॉलेजीस आनी कम्युनिटी ग्रुप ह्या हातूंतल्यान आसतलो. ह्या सगळे लोकां पर्यंत पावपा खातीर एक वेरियस प्रोग्राम्स आमी प्लॅन केला. आनी ते प्रोग्राम्स जे आसा म्हणजे 17 तारखेच्यान 2 तारीख पर्यंत गोंयांतल्या खंयच्या ना खंयच्या भागात खंयच्या ना खंयच्या डिपार्टमेंटाच्या वरवी डेली एक कार्यक्रम जो आसा हो प्लॅन आसतलो. म्हणजे जवळपास आमी हे कार्यक्रम 16 दीस हे कार्यक्रम 17 तारखेच्यान 2 तारखे पर्यंत 16 दीस हे कार्यक्रम प्लॅन केल्या. पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत प्रत्येक एका डिपार्टमेंटाचो कार्यक्रम एक तेजो पर्टिक्युलरली मिनिस्टर, सेक्रेटरीज, लोकल आमदार थंय वचून तो कार्यक्रम उद्घाटन करतलो. म्हणजे केन्ना यूथ, केन्ना महिला, केन्ना फार्मर्स, केन्ना वुमन्स ह्यो त्या कार्यक्रमांत पार्टिसिपेट जातल्यो. त्या तालुक्यांतले त्या डिपार्टमेंटांतले मनीस थंयसर इन्वॉल्व जातले. पयलो कार्यक्रम हो सगळ्यांत पयली 17 तारखे दीस हो कार्यक्रम आमी कला अकादमीन ह्या कार्यक्रमाचें इनॉग्रेशन करता. आनी हो कार्यक्रम RDA आनी रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीज आनी आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन हाज्या वतीन हो कार्यक्रम जातलो. ह्या कार्यक्रमाक म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंटाच्या वतीन जवळपास 1000 महिला ह्या कार्यक्रमात जवळपास 60 कोटी रुपयाचे लोन डिस्बर्समेंट जे आसा पळय न्ही ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आसा. बँक लोन डिस्बर्समेंट आसा. लॉन्च ऑफ द 2 प्रोजेक्ट म्हणजे SVP प्रोजेक्ट फॉर द 2 ब्लॉक्स इन 5 तालुका आसतले. उत्कर्ष निधी स्कीम आसतली. व्हर्च्युअल लॉन्चिंग ऑफ द सुपर मार्केट ऑफ द SHG प्रॉडक्ट आसतले एज अ KTC पणजे आनी फेलिसिटेशन ऑफ द NGOज हाजे सगळ्यांचे जे आहा पळय न्हू हे कार्यक्रमाच्या निमित्तात जातले. पुराय गोंयभरच्यो महिला ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जातलो. दुसरो कार्यक्रम जो आसा हो 18 तारखे दीस स्पोर्ट्साच्या वतीन आमी खेलो गोवा सेंटर्स आनी बाकीचे सगळे स्पोर्ट्स अचिवमेंट हो कार्यक्रम आमच्या फोंड्यांतल्या राजीव कला मंदिरात जातलो. 19 तारखे दीस फ्रायडे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस डिपार्टमेंटाचें आमच्या ऑफिस आसा ताजें इनॉग्रेशन जातलें. 20 तारखे पासून 2 तारखे पर्यंत असे वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या डेटीक आमी प्लॅन केल्या. एक मदल्यो 2-3 दीस कार्यक्रम अजूनही त्यांचे येवपाच्या. 22 तारखे दीस फिशरीज डिपार्टमेंटाचो कार्यक्रम आमचे रवींद्र भवन हेतूर वास्को ह्या रवींद्र भवनात जातलो.
23 तारखेचो कार्यक्रम सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन मिनिजीस ब्रागांजा पणजी हांगासर जातलो. 24 तारखे दीस एनिमल हजबंडरीचो कार्यक्रम हो बिचोले हांगासर जातलो. म्युनिसिपालिटी हॉलांत वेगवेगळ्यो सबसिडी स्किम्स आनी बाकीच्यो सगळ्यो डिस्ट्रिब्युशनचो कार्यक्रम आसतलो. 25 तारखे दीस पुलिसांच्या वतीन कार्यक्रम जो आसा हो एंटी नार्कोटीक सेल आनी ट्राफीक म्हणजे ट्राफीक रुल्स एंड रेग्युलेशन्स एक्सिडेंट कंट्रोल करपा खातीर तेंचे वेरियस लॉन्च आसा. अशा पद्दतीचो कार्यक्रम स्टेटींत वेगवेगळ्या जाग्याचेर जातलो. 26 तारखेचो कार्यक्रम गेडा ह्या डिपार्टमेंटाचेर रिन्युएबल एनर्जी हो पणजेन कार्यक्रम तांचो जातलो. 27 तारखेचो कार्यक्रम सॅटर्डे ट्रायबल डिपार्टमेंट हेजो कार्यक्रम काणकोण हांगासर काणकोणच्या रवींद्र लता मंगेशकर कला भवन हांगासर जावपाचो आसा. 28 तारखेचो कार्यक्रम संडे हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो तेंच्यो वेरियस सबसिडी स्किम्स हो धारबांदोडा तालुक्यात धारबांदोडा हांगासर जातलो. 29 तारखेचो कार्यक्रम स्कील डेव्हलपमेंटाचो कार्यक्रम हो आमच्या बिचोलेनूय जातलो आनी पणजेंतल्या तेंच्या ITआंतल्यान जातलो. 30 तारखेचो कार्यक्रम वुमन एंड चायल्ड हो कुडचड्यातल्या रवींद्र भवनात जातलो. वुमन एंड चायल्डांतल्यो वेगवेगळ्यो स्किम्स आनी लॉन्चिंग हे थंयसर जावपाचें आसा. 1 तारखेचो कार्यक्रम हो पेडण्यातल्या गव्हर्मेंट कॉलेजींत जातलो. वेरियस लॉन्च हे थंयसर करपाचें आसा आनी विकसीत भारत 2047 हाजेर टॉक युवकांच्या खातीर स्पेशली ह्या कॉलेजींत जातलो. 2 तारखेचो कार्यक्रम हॉस्टेल इनॉग्रेशन एट खांडोळा हो युथा खातीर आसा हेचो जातलो. हे मॅक्झिमम प्रोग्राम जे आसा हे डबल इंजीन सरकारचो बेनिफीट जो लोकांक मेळ्ळ्या ताजेर फोकस आसा. म्हणून मुद्दामून सांगता इट इज नॉट ओन्ली द स्टेट सेंट्रीक प्रोग्राम बट इट इज एन डबल इंजीन सेंट्रीक प्रोग्राम. इट इज अ सेंट्रल गव्हर्मेंट सेंट्रीक प्रोग्राम. कारण आता फॉर एक्झाम्पल हॉस्टेल इनॉग्रेशन एट द खांडोळा दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ही त्यांची स्कीम आसा. आमी आमच्या फिशरीजचो प्रोग्राम एंटायर स्कीम वीच इज बेनिफिटेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. म्हणजे बरेचशे फावटी डबल इंजीन सरकाराचो गोंयकारांक कितें फायदो जालो ह्या सेवा पखवाडा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान वो लोकांच्या मुखार दवरता. आमी फक्त लोकांच्या मुखार दवरता आसतना वो फक्त तांकां फायदो जाला तो दिवपाकूच न्ही तर उरलेल्या लोकांनी ह्या स्किमीचो फायदो घेवचो म्हणून हो कार्यक्रम आसा. चडांत चड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केल्लें काम हें लोकां पर्यंत पावोवचें ताच्या खातीर अशा पद्दतीचो 16 दिसाचो कार्यक्रम आमी प्लॅन केला आनी तेजो समेस्त गोंयकारांनी ज्या ज्या जाग्याचेर कार्यक्रम आसतलो वो आमी पयल्या दिसा सगळो लिस्ट आवट करून तो तेजो पब्लिसिटी घेतले. सगळ्या जाणांनी त्या त्या सॅक्टरांत तो कार्यक्रम एटेंड करचो आनी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सगळ्या जाणांनी उपस्थित रावचें अशें आमी मोग दवरता. मॅक्झिमम गोंयकार यूथ महिला ह्या कार्यक्रमांनी पार्टिसिपेट जातले आनी हो कार्यक्रम यशस्वी करतले. डिस्पर्स जातले ते दिसता 60 crores of rupees loan which is for the self-help groups with the low rate of interest under the rural development agencies. Yeah, it is under the central government scheme of the rural development agencies. ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के अवसर पर हमने जो सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 तारीख से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक जो कार्यक्रम प्लान किया है, इस कार्यक्रम के लिए मैंने मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली और इस कार्यक्रम का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है which is in सर्विस, सोशल वर्क, क्लीनिनेस, एनवायरनमेंट केयर और इंस्पिरेशन फॉर द विकसित भारत, इसके ऊपर हम कार्यक्रम प्लान कर रहे हैं. इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है प्रमोट द सेवा सर्विस फॉर द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंस्पायर द पीपल थ्रू द PM's मोदी जी's लाइफ स्ट्रगल एंड विजन, स्ट्रेंथनिंग द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत 2047 है और इनकलकेट्स द वैल्यू ऑफ द क्लीनिनेस, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट केयर, इसके ऊपर फोकस करेंगे. की इनिशिएटिव्स इस प्रोग्राम के जो है क्लीनिनेस कैंपेन और स्वच्छता ड्राइव अक्रॉस द गोवा, ट्री प्लांटेशन, एक पेड़ माँ के नाम पे, ब्लड डोनेशन एंड हेल्थ कैंप, डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म शोज ऑन द PM's मोदी जी's लाइफ एंड लीडरशिप, सेमिनार एंड डिस्कशंस ऑन द आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इसके लिए रहेंगे. इस कार्यक्रम में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए रिकॉग्नाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस, वोकल फॉर लोकल कैंपेन के ऊपर भर रहेगा. प्रमोशन ऑफ द लोकल प्रोडक्ट्स एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, इसके लिए भी हमारे कार्यक्रम के ज़्यादा भर देंगे. एनकरेजिंग द पीपल टू सपोर्ट द इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स, यूथ पार्टिसिपेशन थ्रू द स्कूल, कॉलेजेस एंड कम्युनिटी ग्रुप्स, इसके ऊपर हम भर देंगे. इस कार्यक्रम हमने पूरे 16 डेज के ऊपर प्लान करते वक्त 17 तारीख से लेके यानी 2 तारीख तक गोवा के हर एक तालुक ब्लॉक लेवल पे इस कार्यक्रम हम लेके जा रहे हैं. गोवा के हर एक लोगों को हम इस पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं. यूथ इन्वॉल्वमेंट, वुमन इन्वॉल्वमेंट, एग्रीकल्चरिस्ट इन्वॉल्वमेंट,
रिसर्चर्स इन्वॉल्वमेंट, IT पीपल्स आर इन्वॉल्वमेंट। इसीलिए 17 तारीख को पहला कार्यक्रम गोवा के कला अकादमी में पेंजिम में रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज की तरफ से हम जो अप्रॉक्सीमेटली 63 करोड़ ऑफ रुपीज़ जो बैंक लोन है इस कार्यक्रम में हम डिसबर्समेंट करेंगे। और इसी के साथ SVP 2 ब्लॉक्स तालुका के लिए जो लॉन्चिंग इस कार्यक्रम में करेंगे। 18 को इस कार्यक्रम को फोंडा ब्लॉक में स्पोर्ट्स के वेरियस इनिशिएटिव्स हैं वहाँ पे इस कार्यक्रम को करेंगे। 19 को पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफिस हम इनॉग्रेट करेंगे। 20th और 20th के बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स के डेट आने वाले उसी के हिसाब से हम कार्यक्रम करेंगे। 22 को कार्यक्रम वास्को ब्लॉक में होगा रविंद्र भवन में। फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से मत्स्य संपदा स्कीम और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स है उसी के हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 23 को इस कार्यक्रम पेंजिम के मिनिजिस ब्रागांजा में होगा। सोशल वेलफेयर के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम जो पर्सन विद द डिसेबिलिटीज और वेरियस स्कीम्स इसका डिस्बर्समेंट रहेगा। 24 को इस कार्यक्रम वास्को में होगा, बिचोलिम में होगा एनिमल हस्बेंड्रीज के डिफरेंट स्कीम्स इसकी डिस्ट्रीब्यूशंस कार्यक्रम करेंगे। 25 तारीख को यानी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर द सेफ्टी, रोड सेफ्टी और द एंटी नारकोटिक्स स्केल इसके कार्यक्रम पूरे राज्य में डिफरेंट जगह पे इस कार्यक्रम करेंगे। 26 फ्राइडे द गैडा की तरफ से न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लेके बाकी स्कीम्स हम इस कार्यक्रम का लॉन्चिंग इस गैडा के कार्यक्रम में करने वाले हैं। 27 सैटरडे द ट्राइबल और द डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स की तरफ से कार्यक्रम कानकोण में होगा। 28 संडे विच इज एग्रीकल्चर का कार्यक्रम धारबंदोड़ा ब्लॉक में रहेगा। 29 मंडे स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम विच इज इन बिचोलिम तालुका में होगा। 30th इट इज इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का कार्यक्रम कुडचडेम ब्लॉक विच इज इन कैपेम ब्लॉक में होगा। और 1 तारीख का कार्यक्रम एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेडनेम गवर्नमेंट कॉलेज में आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री और लेक्चर बच्चों के लिए रहेगा। और 2nd को द हॉस्टल विच इज इनॉग्रेटेड एट द खांडोला कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह से यानी 17 तारीख से 2 तारीख तक यानी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम गोवा में कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के वारदिन के अवसर पर जो डबल इंजन सरकार की सभी सेवा सुशासन और जो कार्यक्रम लोगों के लिए हम गोवा में कर रहे हैं। फिर एक बार मैं सभी गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा के सरकार की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लास्ट 12 साल में जो गोवा के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कब रहा तो इस कार्यकाल में रहा है। इसलिए गोवा सरकार की तरफ से भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तांच्यांनी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांच्यांनी जेंच्यांनी एप्लाय केल्ले तांकां ते लोन मेळटलें। इट इज एन रुटीन स्कीम ऑफ रुरल डेवलपमेंट एजन्सीज अंडर द नॅशनल रुरल गॅरंटी स्कीम ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया। जेंच्यांनी एप्लाय केला तांकां हे स्कीम मेळटा। लोकायुक्त 10 तारखे बेगीन अपॉइंट जातलो। थँक्यू। विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा। म्हाका दिसता IIT सारकिल्लो जर प्रोजेक्ट आतां आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही। म्हजें स्पश्ट मत आसा, आमी वेलकम करपाची गरज आसा। गोंय सारकिल्ल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना। आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा। आमी IITक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो। कितें म्हणून अशें की बाबा IITक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता। म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे असे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना। हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितांत आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा। एखादो भुरगो जेन्ना IITत आमचें एडमिशन जेन्ना मेळटलें पळय न्ही ताका प्रावड फील जाता। आज गोंयांतले भुरगे हांव पळयता जवळपास म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे 10 ते 12 भुरगे IITत वेगवेगळे कडेन शिकता। पयर हांव जेन्ना वेल्लूर गेलो IIT थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका गोंयांतले 10 भुरगीं म्हाका थंयसर मेळ्ळीं। पण हांव जाणा ते भुरगीं छत्तीसगड IITत आमचो सुल्लाचो भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळा। छत्तीसगडच्या IITत यू जस्ट इमॅजीन की आमच्या सुल्ला म्हाज्या मतदारसंघातलो भुरगो। सो दॅट आमी हांगासर IIT जायत जाल्यार आमच्या आनी वयल्यान आमच्या भुरग्यांक आमकां चड मोठ्या प्रमाणात एडमिशन हांगासर मेळटली। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।